मडगावच्या एसटीपीडीए होलसेल नुस्त्या मार्केटात नितळसाणीच्या बाबतीत सामकेच दुर्लक्ष झाला। एसटीपीडीए थळाव्या नुस्तेकारांकडसून व्हडा प्रमाणात शुल्क घेतात, मात बरे तरेची साधन सुविधा दिवपाक अपेशी थारला। थर्माकोल आणि नुस्त्याचो उरिल्लो कोयर लागसरच्या शेतांनी पावला, तशेंच गटारां प्लास्टिक पिशव्यो आणि बाटल्यांनी भरल्यात। एसटीपीडीएक 12 ते 15 लाखां मेरेन येणावळ मेळटा, मात नितळसाणीचेर तांणी दुर्लक्ष केला। नुस्तें व्हरपाक येवपी लोकांकडल्यानय पयशे घेतात। हो माफिया राज आशिल्ल्याचे खारवी भावांचो एकवटाचो अध्यक्ष जुजे फर्नांडीस सांगता। होलसेल फिश मार्केटिंग पयल सद्या ती मार्केट सारकी ना। एसपीडीए अंडर आहा ती एसपीडीएन कन्सिडरेशन घेवन ती मार्केट कित कोचलो ती जाण जावपाक जाय। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग क्लिननेस ना। ते पयशे कलेक्ट कोताय तांकां म्हयन्याक 12 ते 15 लाख येताय। कलेक्शन कोत तेणें ती मार्केट साफ कोची एक जालें। आनी दुसरें म्हणून जाल्यार कोण नुस्तें घेवपाक येता देखून ते चार्जीस माताय। चार्जीस मानाय जाल्यार माफिया आहाय ते लोकां बी मारपाक लागले। आनी हांव नको कलेक्टराक हें पावल जाल्यार, म्युनिसिपालिटीको पावल जाल्यार, एसपीडीएको पावल जाल्यार, आनी दुसरें म्हणून जाल्यार क्लिनिंग सारकें मेन इम्पॉर्टंट। कोणू तर कोर्टान गेलो सारकी ना म्हणून क्लिनिंग ना म्हणून एज आन्सरेबल कोण आहा? ते आमकडे पयशे घेताय, ते कित्याक लागून घेताय? सरी तरेन क्लिननेस करून जाल्यार हें क्लिनिनेस म्हणटा सारकें मेन इम्पॉर्टंट। कोयराक लागून प्रदूषण वाडला, तशेंच पावसात हो कोयर न्हंयत व्हांवून वचपाक शकता। हाका लागून एसटीपीडीएन हे विशीं कारवाय करची आनी मार्केट नितळ दवरचे अशी मागणी जाता। आतां हे जेवढे मार्केट बांदलां, बरें मार्केट केलां। भितरल्यान आतां पयलीं आमकां भायल्यान एकदम सारकें बरें दिसता, पूण आतां हेजो 30 तारखेर हें स्टार्ट जावपाक आहा। पण म्हाका दिसता जेन्ना हें मार्केट स्टार्ट जावचे पयलीं हें जे सरावंडींग पळय आहा तें पयलीं जायत न्ही, जाल्यार इतली सामकें हें जाल्लें आहा। प्लास्टीक भरोन ह्यो खडयो पळय दोनी सायडी हांव आहा ते सायडी दोनी खडयो प्लास्टिकान भरले। दुसरें थर्माकोल, हेजे जे फाटल्यान थर्माकोल जे पडलां तें पयलीं जाल्यार आनी म्हाका दिसता ते शेतान बितान गेले पावसान जाल्यार लोकांक त्रास जातले। ज्या जाग्यार आतां फ्लड हें जाता फ्लड जाता म्हूण बॉम्ब मारतले पळय, हें वचून थर्माकोल सगळें ब्लॉक करून उदक भरोन सारको त्रास जातलो लोकांक। कित्याक पावस आतां जायत पडटा, फाटल्या गेले ते खेपेक खूब लोकांक त्रास जाल्ले। सो म्हाका दिसता मार्केट स्टार्ट जावचे पयलीं हे सरावंडींग पयलीं क्लीन करपाक गरजेचें। जेन्ना आमी एक कचरो खंय काडना जाल्यार ते लोकांक दिसता डंप प्लेस म्हणून थंय हाडून आनी मारताय। सो कांय कारणां लागून कितें एकदां व्हरपाक मेळना, पूण आतां हें जे इतली घाण जालें हें क्लीन जावपाक जाय पयलीं, हें जावचे पयलीं स्टार्ट। मागणी जेन्ना हें मार्केट जेन्ना स्टार्ट जाता तेन्ना बरोच सरावंडींग क्लीन करून दिवचो म्हणून इतलें हांव मागता। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णेकार।